हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतले. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आयज आमी वयता देवळान आहेत मंगळार आहा. सो देवळान पांया पडून येता कित्याक हे मंगळार धरता. सो आमी खूब दीस जाले वचोना, सो आयज वचोन येता आनी तुमकां दर्शनय दिता देवाचें. सो आमी गणपतीच्या देवळान वयतली. खंय कितें तें तुमकां दाखयता. येतून न्हू तें कोर्रा. आणि आयज आमी चवळींचो रोस करपाचे आहा इवनिंग. सो ऑलरेडी सो आतां भिजत दवरून वयतली आणि इवनिंग येवन फूल वेज आहेत. इवनिंग येवन तुमकां दाखयतली रेसिपी चवळींचो रोसाची. गरबी चोडा. सी यू. बाय बाय. सो इवनिंग आमी आयज चवळींचो रोस करपाचो आहा. सो तेज्या खातीर आमी आतांच भिजत घालून वयता. एक 1 कप तशी चवळी घेता आमी. एका बरें 2-3 फावटी धुवून घेतले आणि भिजत घालून वयतली आतां आमी देवळान पांया पडपाक. सो चवळी धुवून घेतला हांवें आनी भिजत दवरला. सो आतां भायर सरता आमी. ऑलमोस्ट पावत येयले आतां. फॅट फिश रेस्टॉरंटा कडेन पावले आमी सद्या. सो फायनली आमी पावला देवळान. सो आमचे पांया पडोन बीन जाले, दर्शन बी बरें जालें. आमी पावले तेन्नाच काका पुजा करतालो. सो पांया पडली, मातशी बसली. ते आई कडल्यान आमी घेतलेलो हार आनी अगरबत्ती. आईन आमकां आशिर्वाद बरो दिलो. आईचे 20 रुपया दिवन आहले आमी ते परतून हाडून दिलो. चल मेवता आतां वयतले आमी खावपाक. भूक लागल्या, मागीर कामाक वचोंक जाय तेकाय बी आनी म्हाका. सो फुडें दाखयता तुमकां. माझी गाडी पावसान भिजोन मातशी बॅटरी डावन जाल्या दिसता तेजी. सो किक स्टार्ट मारची पडटा. गाडी कलांगूट. सो आता आमी सर्वेश कॅफेन येयल्या ब्रेकफास्ट करपाक. लोकल ब्रेकफास्ट. सो आता आमी ऑर्डर दिला आमचो. तुका मिक्स भाजीच सांगलाय तुवें. येणे आपल्याक पातळ भाजी सांगल्या. भूक लागली बेगीन. सो येणे आपल्याक पातळ सांगल्या. हेजी पातळ भाजी येयल्या आणि म्हाका मिक्स भाजी सांगल्या आणि एक समोसा आणि मिरची सांगल्या आणि आमी पाव. आणि डायरेक्ट आता तुमकां ब्रेकफास्ट करून मेळटली आमी. बाय बाय. सो आमचं ब्रेकफास्ट करून जाले आता डायरेक्ट तुमकां सांजे मेळटली आमी. कामार सोडून कित्याक आता आमी कामार वयता. बाय. भूक जाली. 10 hours later. हॅलो गायज, वेलकम बॅक. आत्ता आमी येयल्या कामाची आणि फ्रेश बी जाली आणि हांवें ग्रीन टी चाव पिवन ग्रीन टी पिवन जाली माझी. आणि आता आमी तुमच्या वांगडा चवळीच्या रोसाची रेसिपी शेअर करतली. आणि आमी घरा कडल्यान निरफणस हाडलेलो हांवें काल घेतला. सो तेजी आमी कापां करता. निरफणस तोंडाक तेका ऑलरेडी हांवें मसालो लावन दवरला. आमी तुमकां फक्त चवळींची रेसिपी दाखयतली आता. आणि कापाय दाखव. फ्राय करतात ह्यो. सो ह्यो चवळी आमी सकाळी भिजत घालून गेल्ली. आता मातशें वॉश करूंक जाय आणि कुकराक लायतली आता. सो आमी चवळ 2 भाग घेतले. सो आता आमी चवळ ऍड करून घेता कुकराक. सकाळच्यान आमी ऑलरेडी हे करून दवरलेल्यो, की म्हणटा तेका भिजत घालून दवरलेल्यो. सो टायम लागचो ना.
सो सकाळी हांवें 1 कप चवळी घेतलेली. सो कुकरान आमी 2.5 कप कशें उदक घालतले आता. तीन घातलं ना, हाफ म्हटलं आणि 2.5 आणि 1 कप स्लाइस केल्लो कांदो ऍड केला हितूनच आमी. आणि 1 कप टमॅटो, 1 कप खंय 1 टमॅटो आणि 2 ग्रीन चिलीज कुकरानूच ऍड करून घेवपाचे. आणि थोडेशें मीठ ऍड करता हितून. सो आम्ही सगळे ऍड केलेले आहा. आता लावपाचो हा कुकर आणि शाणो आता कुकर लायतले. वाव. सो आम्ही लाईक सकाळी चवळी भिजत दवरलेली म्हणून फक्त 4च विसल काडटली हेजी, रोखडे जातले ते. तेन्ना म्हणसर आमी ग्रेव्ही खातीर, कोकोनट ग्रेव्ही खातीर सोय आनी कांदो भाजून घेतली. काय सोय कितें जालें? सो आता आमी कांदो आनी सोय भाजून घेतली आनी ग्रेव्ही रेडी करतली. केशव बेबी जाला रेडी हांगासर. पयलीं कांदो मरे. येस. सो कांदो ऍड केला हितून आमी आता आणि बरो गोल्डन ब्राऊन जायसर भाजून घेवपाचो ह्यो. गोल्डन ब्राऊन म्हणल्यार कळटा तांबडो तांबडो, तांबडी तांबडी सांग हानिके. सो कांदो भाजून जाल्लो आसा आमचो. आता आमी सोय ऍड करता आणि ह्यो सुद्धा गोल्डन ब्राऊन जायसर बरो भाजून घेवपाचो. कितें जालें? हेतून आनी कितें ऍड करपाचें ना? हितून आता ऍड करपाचें ना, डायरेक्ट मिक्सराक लायतली पळय तेन्ना ऍड करपाचें. Okay. Okay, baby. Habibi, come to Walpoy. कितना टाइम लागताला ना एका? लागता ना थोडा टाइम. इतलो थोडो. भूक लागल्या म्हाका. आणि थांबला तरी चहा पिया. सदांच भूक लागता. नाही तू चहा पियाला न्हू, चहा पिवन कुकीज चावूय पियेना, एका बाय बिस्किटं कॉफी खाल्ल्या पियेना. बिस्किट खाल्लाय न्हू. तो सकाळची उठून एक घोट चाव पियेना. आता कॉफी मारता जिमाक वयताना कॉफी, ब्लॅक कॉफी. एक घोट चाव कोण पियेता? कैसा भाई चाय पीता है सुबह एक घोट, एक चुटकी सिंधु, एक घोट चाय. सोय भाजून झाली आसा आमची. आता मिक्सराक घालतले आमी आणि ग्रेव्ही करून घेतली. सो आमची सोय आता थंड करून घेतल्या आमी आणि आता मिक्सराक ऍड करता. आणि दुसऱ्या सायडीक न्हू निरफणसाची कापां भाजून काढली हांवें. रवा फ्राय दिसता शाडू. कितें जालें? खातलो पळय. आमचे निरफळ, आमचो निरफणाचा हात बरो खातो बाय. कोणी गेला ते? हांवें कापला, तू फ्राय केला. व्हेरी गुड. चड बरें दिसता काय ना? बरेच हांवें भाजल्या. लव यू नु शाडू. लव यू टू. चल आता यो. ते घालो. सो हितून न्हू चड काय मसाले घालपाचे आसना. फक्त आता थोडीशी हळद ऍड करतली आमी हितून आणि गरम मसाला घालतली 1 टेबलस्पून कसो. हो स्पून मातसो धाकटो सोयाचे 2 स्पून कशे घातले आमी. आणि हितून तुमकां चिली लायक तुमकां स्पायसी जाय जाल्यार मातशें चिली पावडर ऍड करू शकता तुमी. आणि थोडेशें उदक ऍड करून हे बरें वांटून घेवपाचें. फायनली आमची कोकोनट ग्रेव्ही रेडी जाल्ली आसा. आता आमी डायरेक्ट फायनल रेसिपी स्टार्ट करतली. पयली चवळ्यो शिजला काय ना ते पळोवंक जाय. कुकर ओपन करून. राव यास ना तू. शिजला ना ते शिवबी. सो फायनली आता गॅस पेटयता आमी. तोपलो दवरला हाणें. कितें तोपलो? तोप म्हणटाले तेका. दवर. सो थोडेशें तेल ऍड करता हितून आमी. सो थोडीशी हिंग ऍड करता हितून. करीपत्ता ना आमगेर सोंपला आणि मस्टर्ड सीड्सूय ना. डायरेक्ट आता हे ऍड करतली आमी.
भ्याला आहे की आणून. सो आम्ही जे कुकराक लायलेले जे बॉयल जावन उदक उरतात तेच उदक आम्ही ऍड करतली. सो आणि आम्ही एक्स्ट्रा उदक ऍड करची ना आणि त्याच्या आनी मिरसांग घालतली. सो आता कोकोनट ग्रेव्ही ऍड करता हितून आम्ही. सो आता शाणो का वाटलेली वाटाप रेडी घालता. मिरसांग आम्ही ऍड करून घेतलेली आहा. कोकोनट ग्रेव्ही गायज. कळता न्हू कळता म्हाका कळता. पोयात तुम्ही पोयात. आता हे बरें शिजोवन घेवपाचे. केशव न्हू हांगा फक्त चुकून गॅस बंद झाली. फक्त हांगा कामां वाडयता. गॅसी वांगडा कितें करूंक गेला आनी गॅसूच बंद उडयली हेणे मदींच. मीठ घालून घेता आम्ही. ऑलरेडी आमचे सगळे झालेले आहा. ऑलरेडी शिजोवच्या पयलीं मीठ घातलेलें आमी. सो एकदां टेस्ट करात आनी तुमकां जाय तितलें मीठ ऍड करून घेयात. सो शिजोवन बा झालेले आहा. आमी कोथमीर ऍड करता आनी ते वयतले आता एक खतखतो काडून. वास तर बरो येता शाना. कितें म्हणटाय? वेज जेवण रोखडें डायजेस्ट जाता नॉनवेज जायना. सारकें तुजें. कितें म्हणूंक सोदता हितून तूं? म्हाकाय अशेंच दिसता वेज बेगीन रांदी हा. म्हाकाय वेज जेयले काय रोखडी भूक लागता. सो गायज फायनली आमची चवळ्यांचो रोस रेडी जाल्लो आसा. कितें जेवण रेडी जाला. चवळ्यांचो तुमकां रोस दाखयता. आयज रायस हा जेवणाक. चवळ्यांचो रोस आणि हेची कापां. कितें निरफणसाची कापां. इनेट फणसाची कापां. आनी केशवान आपल्याक एक मिरसांग घेतल्या पिश्टी तोंडाक. सो आतां जेवण मेळटलें तुमकां. आमी रोस कसो जाला तो सांग. तुका पयलीं बरयता एक. नाका तुजे पयलीं. बरं तुमकां बाय कापां बाय. खावन दाखयता न्हू. कापाय खावन दाखय. हे आनीक बरें लागता. चकला गोंयकारांक लायक कापां. बाय गायज जेवण मेळटा तुमकां आमी. A few moments later. सो गायज आमचें जेवण बी जालें आनी आमची रेसिपी कशी जाल्ली ती कमेंट करून सांगात. तुमचे कमेंट्स आयकून आमकां खूब बरें दिसता. आयकून न्हू सॉरी वाचून. वाचून खूब बरें दिसतात. सो आमची रेसिपी कशी जाल्या ती कमेंट करून सांगात. आनी आय होप तुमकां आयचो व्लॉग आवडला आसतलो. सो आयचो आमचो तुमकां ब्लॉग लायक जालो, व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार आमच्या चॅनलाक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. मोग आसो करून. बाय बाय. टेक केअर. गुड नाईट सगळ्यांक. थँक यू फॉर वॉचिंग गायज. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. फुडल्या व्हिडिओन मेवता तुमकां आमी. बाय बाय. गुड नाईट. पावस चड पडटा. गुड नाईट. गुड नाईट. ना बाय बाय. आणि वेज जे तुका तुमकां खरें सांगता न्हीद चड येता. वेज जे खरीच न्हीद येता. बाय बाय. बाय करा.